म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नमस्कार. कोरोनाच्या प्रभावान आमची मन की बात लेगीत सुटूंक ना. हांवें जेन्ना फाटले खेपे तुमचे कडेन मन की बात केल्ली तेन्ना पॅसेंजर ट्रेनी बंद आशिल्ल्यो, बसी बंद आशिल्ल्यो, विमानांय बंद आसलीं. हे खेपे खूब कितें उक्तें जालां. श्रमीक स्पेशल ट्रेनी चालू आसात. हेर स्पेशल ट्रेनी सुरू जाल्यात. खूब सादूरताय बाळगून विमानांची उड्डाणांय सुरू आसात. ल्हव ल्हव उद्देगूय सुरू जावंक लागल्यात. अर्थवेवस्थाय ल्हव ल्हव जाग्यार पडूंक लागल्या. इतलें जरी जालें तरी आमी अदीक सतर्क रावपाची गरज आसा. मागीर तो 2 मिटराच्या अंतरान उबो रावपाचो नेम आसूं, तोंडार मास्क घालपाची गजाल आसूं, वा जाता तितलें घरांत बसप आसूं, ह्यो सगळ्यो गजाली आमकां पाळच्यो पडटल्यो. तातूंत मातूय घाळपण वा सादळसाण उपकारची ना. देशांत सगळ्यांच्या सामुहीक यत्नान कोरोना आडची आमची लढाय खूब खरपणान चालू आसा. जेन्ना आमी संवसाराकडेन पळयतात तेन्ना भारतीयांचो आंकडो कितलो आसा हें आमकां जाणवता. आमची लोकसंख्या हेर देशांच्या मानान खूब चड आसा. आमच्या देशांत आव्हानां खूब तरांची आसात. तरी पूण संवसारांतल्यान हेर देशांनी जितले गतीन कोरोनाची लागण जाता तितले गतीन कोरोनाचो संसर्ग पातळूंक ना हें आमचें नशीब म्हणपाचें. कोरोनाक लागून मरण आयिल्ल्यांचो आंकडोय आमच्या देशांत खूब कमी आसा. जें कितें लुकसाण जालां ताचें दुख्ख आमकां सगळ्यांक आसा. पूण जें कितें आमी सांबाळूंक शकल्यात, वाटावंक शकल्यात, तो निश्चितूच देशाचे सामुहीक संकल्प शक्तीचोच परिणाम आसा. ह्या येद्या व्हडल्या देशांत दर एक देशवासियान ही लढाय लडपाचो निर्धार केला. ही पुराय मोहीम पीपल ड्रिवन आसा. इश्टानो, देशवासियांचे संकल्प शक्ती वांगडा आनीक एक शक्त हे लढायेंत आमची सगळ्यांत व्हडली ताकद आसा आनी ती म्हळ्यार देशवासियांची सेवा शक्ती. खरें म्हळ्यार हे महामारीच्या वेळार आमी भारतवासियांनी दाखोवन दिलां सेवा आनी त्यागाचो आमचो विचार फकत आमचो आदर्श न्हय जाल्यार भारताची जिणे पद्दत आसा. आनी तुमी जाणातूच, संस्कृतांत म्हटलांच, सेवा परमो धर्म. सेवेंत सूख आसा, सेवेंत आनंद मेळटा. तुमी पळयलाच आसतलें, जेन्ना कोणूय कोणाची सेवा करता तेन्ना ताचे जिणेंत केन्नाच डिप्रेशन वा ताण आसना. ताचे जिणेंत आनी ताच्या विचारांत खूब आत्मविश्वास, सकारात्मकता आनी जगपाची उर्बा भरिल्ली आसता. इश्टानो, आमचे दोतोर, नर्सिंग स्टाफ, सफाई कामगार, पुलीस कर्मचारी, पत्रकार हे सगळे जे सेवा करतात ते विशीं हांव खूब फावटी उलयलां. मन की बात हातूंत तांचो परत परत उल्लेख केला. आपलें सगळें कितें ओपून सेवा करप्यांचो आंकडो मेजूंक येना इतलो आसा. अशीच एक व्यक्ती आसा, तामिळनाडूची केसी मोहन तांचें नांव. केसी मोहन मदुरायांत एक सलून चलयतात. आपल्या कश्टाचे जोडीन ताणें आपल्या धुवेच्या शिक्षणा खातीर 5 लाख रुपया जमयल्ले. पूण तांणी हें सगळें दुडू गरजवंतांची आनी गरिबांची सेवा करूंक मोडले. अशे तरेन अगरतालांत ट्रॉली म्हळ्यार ढकलगाडी चलोवन आपल्या कुटुंबाचें पालन पोशण करपी गौतमदास आपले दिसपट्टे जोडींतल्यान बचत केल्ल्या पयशांनी दाळ तांदूळ विकतें घेवन गरजवंतांक सदांच जेवण दिता. पंजाबांतल्या पठाणकोटांतली अशीच एक गजाल म्हज्या कानार पडल्या. भाई राजू ह्या नांवाच्या दिव्यांगान दुसऱ्यांच्या आदारान जोडिल्ल्या पयशांनी 3,000 परस चड मास्क तयार करून लोकांक वाटले. भाई राजून ह्या कठीण अशा समयार लागीं 100 कुटुंबांक रेशनाची पुरवण केल्या. देशांतल्या लागीं सगळ्याच राज्यांतले विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप गरजवंतांच्यो गरजो भागोवपाक वावुरतात. अशें हालींच आमच्या कानार पडलां.
गांवांनी वाठारांनी आमच्यो भयणी चलयो दिसाक हजारांनी मास्क तयार करतात. कितल्योश्योच समाजीक संस्थाय ह्या कामांत तांकां सहकार्य करतात. इश्टानो, अशी कितलीशीच उदाहरणां दिसपट्टी आमकां आयकूंक येतात, वाचूंक मेळटात. कितलेशेच लोक म्हाका स्वता नमो ॲपचेर वा हेर माध्यमां वरवीं आपल्या यत्नां विशीं सांगतात. कांय वेळाचे मर्यादेक लागून हांव खूब लोकांचो, अनेक संघटनांचो, कितल्याशाच संस्थांचो उल्लेख करूंक शकना. सेवाभाव वृत्तीन जे कोण लोकांची मजत करतात त्या सगळ्या लोकांची हांव तोखणाय करतां, तांचो आदर करतां, तांचे मना काळजा सावन अभिनंदन करतां. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आनीक एक गजाल जी म्हज्या मनाक घोष्टून गेल्या ती म्हळ्यार संकश्टाच्या ह्या वेळार केल्लें इनोव्हेशन. कितलेशेच देशवासी गांवांपासून शारां मेरेन, ल्हान वेपारी धरून स्टार्टअप मेरेन आमच्यो लॅब्स कोरोना आडचे लढायेंत नवे नवे सोद लायतात, नवे नवे इनोव्हेशन करतात. नाशिकांतल्या राजेंद्र यादवाची देख घेवपासारखी आसा. राजेंद्र हो नाशिकांतल्या सतना गांवांतलो एक शेतकार. आपल्या गांवाक कोरोनाच्या दुयेंसा पासून वाटावपा खातीर ताणें आपल्या ट्रॅक्टराक जोडून सॅनिटायझेशन मशीन तयार केलां आनी हें इनोव्हेटिव्ह मशीन खूब प्रभावीपणान काम करूंक लागलां. अशेंच तरेन हांव सोशल मिडियाचेर कांय फोटे पळयतालों. कांय दुकानदारांनी 2 मीटर अंतरा खातीर दुकानांत व्हडली पायपलायन घाल्या, जातूंत एके वटेन वयल्यान सामान घालतात आनी दुसरे वटेन गिरायकां आपलें सामान घेतात. शिक्षणीक मळारूय शिक्षक आनी विद्यार्थ्यांनी विंगड विंगड इनोव्हेशन तयार केल्यात. ऑनलायन क्लासेस, व्हिडिओ क्लासेस हेवूय वेगवेगळे तरेन इनोव्हेट केल्यात. कोरोनाच्या वासिनाचेर आमच्या लॅब्सांत जो वावर चल्ला, जें संशोधन चल्लां, ताचेर संवसाराची नदर आसा आनी आमकां आस्तूय आसा. खंयचीय परिस्थिती बदलपा खातीर इत्सा शक्ती वांगडाच खूब कितें इनोव्हेशनाचेरूय निंबून आसता. हजारांनी वर्सांचो मनशांचो प्रवास इनोव्हेशनाक लागूनच आधुनीक मोडणार पावंक शकला. ताका लागून हे महामारीचेर जैत मेळोवपा खातीर आमचें हें खाशेलें इनोव्हेशन आमकां खूब आधाराचें कशें दिसता. इश्टानो, कोरोना आडचे लढायेची आमची वाट खूब व्हडली आसा. ही एक अशी आपत्ती जाका संवसाराकडेन कसलोच उपाय ना, जाचो कोणाक आदलो अणभवूय ना. ताका लागून नव्या नव्या आव्हानांक आनी नव्या नव्या कटकटींक आमकां तोंड दिवचें पडटा. हें संवसाराच्या दर एका कोरोना बाधित देशांक जावंक लागलां आनी तातूंतल्यान भारतूय सुटूंक ना. आमच्या देशांत कसलोच वर्ग ना जो संकश्टांत सांपडूंक ना, जो त्रासांत पडूंक ना. आनी ह्या संकश्टाचो चड धग आमच्या गरीब, कामगार आनी कश्टकरी वर्गाक बादला. तांचे त्रास, तांचें दुख्ख, तांची व्यथा उतरांनी सांगूंक जावची ना. आमच्यांत असो कोण आसूं येता जो तांचे वा तांच्या कुटुंबाचे त्रास खबर नासत. आमी सगळ्यांनी एकठांय येवन एकमेकांक समजून घेवंक जाय. एकमेकांचे त्रास उणे करपाचो यत्न करूंक जाय. पुराय देशाचो असो यत्न चालू आसा. आमचे रेल्वे कर्मचारी रातदीस वावुरतात. केंद्र जावं, राज्य जावं, थळाव्यो स्वराज संस्था जावं, दरेक मनीस दीस रात कश्ट करतात. जे तरेन रेल्वे कर्मचारी एकवटीतपणान काम करतात ते पळयल्यार तांकांय आमी कोरोना वॉरियर्साचे वळेरेंत सगळ्यांत वयली सुवात दिवंक जाय. लाखांनी कामगारांक ट्रेनींतल्यान, बशींतल्यान सुरक्षीत सुवातींनी व्हरप, तांच्या पोटा पाणयाची वेवस्था करप, दर एका जिल्ल्यांत क्वॉरंटायन केंद्राची वेवस्था करप, सगळ्यांची टेस्टिंग, चॅकअप, उपचारांची तजवीज करप, ही सगळीं कामां चालू आसात आनी तांची संख्याय वाडत आसा. पूण इश्टानो, जें कितें आमी पळयतात तातूंतल्यान देशाच्या भूतकाळांत जें घडलां ताचो नियाळ घेवन फुडारा खातीर कितें तरी शिकपाची संद आमकां मेळ्ळ्या. आयज आमी कामगारांचे व्यथेंत पुर्वोत्तर भारताची व्यथा पळोवंक शकतात.
पुर्वेतल्या भारतांत देशाचें ग्रोथ इंजीन तयार करपाची तांक आसा. कामगारांच्या भुजांक देशाक नवे तेंगशेर व्हरपाचें बळगें आसा. त्या भारताचो विकास गरजेचो आसा. पूर्वोत्तर भारताच्या विकासांतूच देशाचो संतुलित अर्थीक विकास संभव आसा. देशान जेन्ना म्हाका सेवा करपाची संद दिली तेन्ना सावन आमी पूर्वोत्तर भारताच्या विकासाक प्राधान्य दिलां. म्हाका सांगपाक खोस जाता की फाटल्या कितल्याशाच वर्सांत ते दिकेन खूब कितें जालां आनी आयज प्रवासी कामगारांक पळयतकच खुबशें कितें करपाची गरज उप्रासल्या आनी आमी ते दिशेन मुखार पावलां मारीत आसात. जे परी कांय कामगारांचें स्कील मॅपिंग चालू आसा, कांय स्टार्टअप्सांत गुल्ल आसात, कांय मायग्रेशन कमिशन तयार करपाचो विचार करतात. ते भायर केंद्र सरकारान आतां जे निर्णय घेतल्यात ताका लागून गांवांनी रोजगार, आपरोजगार, लघु उद्देगां जोडिल्ले सगळे पर्याय उक्ते जाल्यात. हे निर्णय हे स्थितीच्या समाधाना खातीर, आत्मनिर्भर भारता खातीर जर आमचे गांव आत्मनिर्भर आसले, आमचे वाठार, आमचे जिल्हे, आमची राज्यां आत्मनिर्भर आसलीं जाल्यार ज्या समस्यांक आमी आयज तोंड दितात त्यो समस्या उप्रासच्योच नासल्यो. पूण काळखांतल्यान उजवाडा कडेन वचप हो मनशाचो स्वभाव. कितल्याशाच आव्हानांक तोंड दिवनूय म्हाका खोस भोगता. आत्मनिर्भर भारताचेर आयज देशांत व्यापक मंथन सुरू आसा. ह्या मिशनाचें फुडारपण देशवासियांनी आपल्या हातांत घेतलां. कितल्याशाच लोकांनी हेंवूय सांगलां तांणी जें जें सामान तांच्या वाठारांनी तयार जाता ताची एक वळेरी तयार केल्या. तो लोक आतां हे लोकल प्रॉडक्ट्स विकते घेवंक लागल्यात आनी वोकल फॉर लोकलाक प्रमोटूय करूंक लागल्यात. मेक इन इंडियाक चालना मेळची म्हणून जण एकलो आपापलो संकल्प करूंक लागला. बिहारांतलो आमचो एक वांगडी श्रीमान हिमांशून म्हाका नमो ॲपाचेर बरयलां की ताका खंय विदेशांतल्यान भारतांत जावपी आयात उण्यांत उणी जाल्ली जाय. मागीर ती आयात जावं पेट्रोल, डिझल, इंधनाची, जावं इलेक्ट्रॉनिक्स आयटम्सची, जावं युरियाची वा जावं खावपाच्या तेलाची. हांव ताच्यो भावना समजूंक शकता. आमच्या देशांत अश्यो कितल्योश्योच वस्तू भायल्यान येतात जाचेर आमच्या इमानदार टॅक्स पेयर्साचो खर्च जाता. ह्यो वस्तू आमी भारतांत सहजपणान तयार करूंक शकतात. आसामांतल्या सुदीपान म्हाका सांगला की तो बायलांनी तयार केल्ल्या लोकल बांबू प्रॉडक्ट्साचो वेपार करता. ताणें थारायलां येता त्या 2 वर्सां भितर तो आपल्या बांबू प्रॉडक्ट्साक एक ग्लोबल ब्रँड करतलो. म्हाका विश्वास आसा आत्मनिर्भर भारत अभियान ह्या दशकांत देशाक नवे तेंगशेर व्हरतलो. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कोरोना संकश्टा मजगतीं म्हजी संवसारांतल्या कितल्याशाच फुडाऱ्यांकडेन उलोवणी जाल्यात. पूण आयज हांव एक सिक्रेट सांगूंक सोदतां. संवसारांतल्या कितल्याशाच फुडाऱ्यांकडेन जेन्ना जेन्ना उलोवणी जातात तेन्ना हांवें पळयलें ह्या दिसांनी तांची चड पसंती योग आनी आयुर्वेदाक आसा. कांय फुडाऱ्यांनी म्हाका विचारलें लेगीत कोरोनाच्या ह्या काळांत योग आनी आयुर्वेद कशी मजत करता. इश्टानो, आंतरराष्ट्रीय योग दीस रोखडोच येवपाचो आसा. योग जसो जसो लोकांचे जिणे कडेन जोडूंक लागला, लोकांक आपले भलायकेचें म्हत्व कळूंक लागलां. आतां कोरोना संकश्टाच्या काळांत हॉलिवूड सावन हरिद्वार मेरेन घरांत रावन लोक योगा कडेन खूब गंभीरपणान पळोवंक लागल्यात अशें आमकां दिसून आयलां. कितल्याशाच लोकांनी योग आनी ताचे वांगडाच आयुर्वेदा विशीं अदीक माहिती जाणून घेवपाचो यत्न केला आनी ते योग आनी आयुर्वेद आपणावंक लागल्यात. कितलेशेच लोक जांणी केन्ना योग केलोच ना तेवूय एकतर ऑनलायन योग क्लास कडेन जोडल्यात वा परत ऑनलायन व्हिडिओच्या माध्यमांतल्यान योग शिकूंक लागल्यात. खरेंच योग कम्युनिटी, इम्युनिटी आनी युनिटी ह्या सगळ्या खातीर सामको बरो. इश्टानो, कोरोना संकश्टाच्या ह्या वेळार योग सामको महत्वपूर्ण आसा कारण तो व्हायरस आनी आमच्या रेस्पिरेटरी सिस्टमाक खूब फायदेशीर आसा. योगांत रेस्पिरेटरी सिस्टम घटमूट करपा सारखे कितलेशेच प्राणायाम आसात
जांचो परिणाम आमी खूब काळ पळयत आयल्यात. ही टायम टेस्टेड टेक्निक्स आसात जांकां आगळें वेगळें म्हत्व आसा. कपालभाती आनी अनुलोम विलोम प्राणायाम हें चडशा लोकांनी आयकलांच आसतलें. पूण भस्त्रिका, शीतली, भ्रामरी अशे प्राणायामाचे कितलेशेच प्रकार आसात. तुमचे जिणेंत योग वाडोवपा खातीर आयुष मंत्रालयानूय ह्या वेळार एक आगळोच प्रयोग केला. आयुष मंत्रालयान माय लायफ माय योगा नांवाचो एक आंतरराष्ट्रीय ब्लॉग सुरू केला आनी एक सर्त दवरल्या. भारतांतलेच लोक न्हय जाल्यार पुराय संवसारांतले लोकूय हे सर्तींत वांटो घेवंक शकतात. हातूंत वांटो घेवपा खातीर तुमी तुमचो 3 मिनटांचो एक व्हिडिओ करून अपलोड करपाचो. ह्या व्हिडिओंत तुमी जो योग वा आसन करतात तें दाखोवपाचें आनी योगाक लागून तुमचे जिणेंत कसलो बदल जालो तें सांगपाचें. हे सर्तींत तुमी व्हडा संख्येन वांटो घेवचो आनी आंतरराष्ट्रीय योग दिसाचें एक वांटेकार जावचें अशें हांव तुमचे कडेन मागतां. इश्टानो, आमच्या देशांत कोट्यांनी गरीब फाटलीं कितलींशींच दशकां एका व्हडल्या हुस्क्यांत जियेतात. जर आमी दुयेंत पडले तर आमचें कितें जातलें? वखद विरसत करपाचें काय कुटुंबाच्या पोटापाण्याची चिंता करपाची? ही समस्या मतींत घेवन ही चिंता पयस करपा खातीरूच लागीं 1.5 वर्स आदीं आमी आयुश्मान भारत येवजण सुरू केल्ली. कांय दिसां आदींच आयुश्मान भारताच्या लाभधारकांचो आंकडो 1 कोटी परस चड जाला. 1 कोटी परस चड दुयेंती म्हळ्यारूच देशांतल्या 1 कोटी परस चड कुटुंबाक हे सेवेचो लाव मेळ्ळा. 1 कोटी परस चड दुयेंतींचो अर्थ कितें हें तुमकां खबर आसा? 1 कोटी परस चड दुयेंतींचो अर्थ नॉर्वे सारको देश, सिंगापुरा सारको देश, तांची जी एकूण लोकसंख्या आसा ताचे दुपेटीन लोकांचेर फुकट उपचार केल्यात. गरिबांक हॉस्पिटलांत ॲडमीट जातकच उपचारा खातीर पयशे दिवचे पडटा आसले. तांचेर फुकट उपचार जावंक नासलो जाल्यार अदमासान लागीं 14,000 कोटी रुपया परस चड खार तांच्या बोल्सांक पडटलो आसलो. आयुश्मान भारत येवजणेन गरिबांक पयशे मोडपा पासून वाटायल्यात. हांव आयुश्मान भारताच्या सगळ्या लाभधारकां वांगडाच दुयेंतींचेर उपचार करपी सगळ्या दोतोरांचें, नर्सींचें आनी मेडिकल स्टाफाचें अभिनंदन करता. आयुश्मान भारत येवजणे वांगडाच एक खूब व्हडली पोर्टेबिलिटीची सुविधाय आसा. पोर्टेबिलिटीन देशाक एकचाराच्या रंगान रंगपा खातीर मजतूय केल्या. म्हळ्यारूच बिहारांतल्या खंयच्याय गरीबाक ताका जाय जाल्यार कर्नाटकांतूय सुविधा मेळटली जी ताका आपल्या राज्यांत मेळटा. तेच भशेन महाराष्ट्रांतलो खंयचोय गरीब ताका जाय जाल्यार आपल्या राज्यांत मेळपी उपचार सुविधा तामिळनाडूंत घेवंक शकता. हे येवजणेक लागून खंयच्याय वाठारांत भलायकेची वेवस्था सारकी ना जाल्यार थंयच्या गरीबाक देशाच्या खंयच्याय कोनशाक बऱ्या उपचाराची सुविधा मेळूं येता. इश्टानो, घडये तुमकां हें आयकून अजाप की 1 कोटी लाभधारकां मदले 80% लाभधारक ग्रामीण वाठारांतले आसात. हातूंतले लागीं 50% लाभधारक आमच्यो आवयो, भयणी आनी चलयो आसात. ह्या लाभधारकां मदीं चडांत चड लोक अशे आसात जांची दुयेंसां सादारण वखदांनी बरी जावपा शक्य नासली. हातूंतल्या 70% लोकांची सर्जरी केल्या. तुमी विचार करात, कितल्या त्रासांतल्यान ह्या लोकांक मुक्ती मेळ्ळ्या आसतली ती. मणिपुरांतल्या चुरा चांदपुरांत केलेनसांग ह्या 6 वर्सां पिरायेच्या भुरग्याक हे आयुश्मान भारत येवजणेक लागून नवी जीण मेळूंक पावली. केलेनसांगाक सामके ल्हान पिरायेंत ब्रेनचें सामकें भिरांकूळ दुयेंस जालें. ह्या भुरग्याचो बापूय दिसवड्याचो कामगार आनी आवय विणपाचें काम करता. ताका लागून भुरग्याचेर उपचार तांच्या हाताभायले आसले. पूण आयुश्मान भारत येवजणेक लागून ह्या ल्हान भुरग्याचेर फुकट उपचार जाले. अशेच तरेचो अणभव पुडुचेरीचे अमूर्था वल्ली हे बायलेचोय आसा. तिचे खातीरूय आयुश्मान भारत येवजण संकटमोचक जावन आयल्या. अमूर्था वल्लीच्या घरकाराक हार्ट एटॅकान मरण आयलां.
तिच्या 27 वर्सां पिरायेच्या पुताकूय जिवाकूय हार्टाचें दुयेंस आसलें. दोतोरान जिवाची सर्जरी करूंक जाय म्हणपाचें सांगिल्लें, पूण दिसवड्याचें काम करपी जिवाक आपले जोडींतल्यान इतलें खर्चीक ऑपरेशन करप शक्यूच नासलें. पूण अमूर्था वल्लीन आपल्या पुताचें आयुश्मान भारत येवजणेंत रजिस्ट्रेशन केलें आनी 9 दिसां उपरांत जिवाची हार्टची सर्जरी जाली. इश्टानो, हांवें तुमकां फकत 3-4 घडणुकोच सांगल्यात. आयुश्मान भारता कडेन अश्यो कोट्यांनी काणयो आसात. ह्यो काणयो मनशांच्यो आसात. दुख्ख त्रास हातूंतल्यान मुक्त जाल्ल्या आमच्या परिवारांतल्या लोकांच्यो आसात. म्हजो तुमकां आग्रो आसा, केन्नाय तुमकां फावता तेन्ना अशा लोकांक मुजरत मेळात जाणीं आयुश्मान भारत येवजणे वरवीं उपचार घेतल्यात. तुमी पळयता आसतले, जेन्ना एक गरीब दुयेंसांतल्यान मुक्त जाता तेन्ना ताच्या आंगांत गरिबी कडेन झुजपाची ताकद येता. आनी हांव आमच्या देशांतल्या इमानदार टॅक्स पेयरांक सांगूंक सोदतां, आयुश्मान भारत येवजणे वरवीं ज्या गरिबांचेर फुकट उपचार जाल्यात, जांचे जिणेंत सूख आयलां, जांकां आनंद मेळ्ळा, तांचे पुण्यायेचे खरे हक्कदार तुमीय आसात. आमचो इमानदार टॅक्स पेयरूय हे पुण्यायेचो हक्कदार आसा. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, एके वटेन आमी महामारी कडेन झुजतात जाल्यार दुसरे वटेन पुर्वोत्तर भारताच्या कांय वाठारांतल्या लोकांक सैमीक आपत्तीकूय तोंड दिवचें पडलां. फाटल्या कांय सप्तकांत आमी पश्चिम बंगाल आनी ओडिशांत सुपर सायक्लोन अम्फानाची धुमशाणां पळयलीं. तुफानाक लागून कितलींशींच घरां मातये भरवण जाली. शेतकारांकूय खूब लुकसाण सोंसचें पडलें. थंयचे परिस्थितीचो नियाळ घेवपाक हांव फाटल्या सप्तकांत ओडिशा आनी पश्चिम बंगालांत गेल्लों. पश्चिम बंगाल आनी ओडिशांतल्या लोकांनी जे धिटायेन आनी हिम्मत दाखोवन परिस्थितीक तोंड दिलें, ते खातीर तांची तोखणाय करता तितली थोडीच. संकश्टाच्या ह्या वेळार लेगीत देशूय त्यात लोकांच्या फाटल्यान आसा. इश्टानो, एके वटेन जंय पुर्वोत्तर भारत तुफानाक लागून आयिल्ल्या आपत्तीक तोंड दिता, जाल्यार दुसरे वटेन देशाच्या कांय वाठारांनी टोळ वा लॉकसचे हल्ले सुरू आसात. हल्ल्यान आमकां परत एक फावट याद करून दिल्या की हो ल्हानसो जीव कितलें लुकसाण करूंक शकता. टोळधाडीचे हल्ले कितलेशेच दीस चलतात. ताचो खूब जाग्यांचेर परिणाम जाता. भारत सरकार जावं राज्य सरकार, कृषी विभाग जावं प्रशासन ह्या संकश्टांतल्यान जावपी लुकसाणांतल्यान वांटोवपा खातीर, शेतकारांक मजत करपा खातीर आधुनीक साधनांचो उपेग करतात. नवे नवे उपाय काडप चालू आसात. आनी म्हाका विश्वास आसा की आमी सगळे एकठांय येवन आमच्या कृषी क्षेत्राचेर जें संकश्ट आयलां तें आमी पयस करतले, खूब कितें वाटायतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, कांय दिसां उपरांत 5 जुनाक पुराय संवसार विश्व पर्यावरण दीस मनयतलो. विश्व पर्यावरण दिसाची ह्या वर्साची थीम आसा बायोडायवर्सिटी, म्हळ्यारूच जैवीक विविधताय. सध्याचे परिस्थितींत ही थीम खूब म्हत्वपूर्ण आसा. लॉकडावनच्या काळांत फाटलीं कांय सप्तकांत आमचे जिणेची गती थोडी मंदावल्या. पूण ताका लागून आमची सरभोंवतण, सैमाची गिरेस्तकाय, जैवीक विविधताय सामकी लागींच्यान पळोवपाची संद आमकां लाबली. आयज कितलींशींच सवणीं जी प्रदुशणाक लागून वा गोंधळाक लागून ना दिसनाशिल्ली, ती कितल्याशाच वर्सांनी परत दिसपाक लागल्यात आनी तांचे आवाज आमी घरा बसून आयकूंक लागल्यात. कितल्याशाच वाठारांतल्यान जनावरां मेकळीं भोंवतात अश्यो खबरो आसात. म्हजे भशेन तुमी सोशल मिडियाचेर अश्यो खबरो वाचल्यो आसतल्यो, पळयल्यात आसतल्यो. खुबशे लोक सांगतात, बरयतात, फोटे धाडून सांगतात की ते आपल्या घरा बसून पयसुल्ले दोंगर पळोवंक शकतात, पयसुल्लो उजवाड पळोवंक शकतात. हे फोटे पळोवन कांय लोकांक दिसतलें आमी ही दृश्यां अशींच दवरूंक शकतले. ह्या फोट्यांनी लोकांक सैम सांबाळपा खातीर कितें तरी करपाची प्रेरणाय दिल्या. न्हंयो सदांच नितळ उरच्यो, पशु पक्ष्यांक मेकळेपणान जगपाचो हक्क मेळचो, मळब लेगीत निवळ आसचें, ते खातीर आमी सैमा वांगडा ताळमेळ बसोवन जीण जगपाची प्रेरणा घेवंक शकतात. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, आमी परत परत आयकतात,
जल है तो जीवन है, जल है तो कल है. पूण उदका वांगडा आमची जापसालदारकी आसा. पावसाचें उदक आमकां वाटावपाचें आसा. एक एक थेंब वाटावपाचो आसा. गांवांनी पावसाचें उदक आमी कशें वाटायतले? परंपरेचे खुबशे उपाय आसात. ह्या उपायांक लागून आमी उदक आडावंक शकतात, साठोवंक शकतात. जाका लागून 5 दीस 7 दीस पावस पडलोच ना जाल्यार धर्तरेची तान आमी भागोवंक शकतात. उदक परत जमनीत येतलें. तेंच उदक जिणेची शक्त जातलें आनी ताकाच लागून ह्या पावसाळ्यांत आमचो सगळ्यांचो यत्न आसूंक जाय की आमी उदक वाटायतले, उदक साठयतले. म्हज्या मोगाळ देशवासियांनो, नितळ पर्यावरण सरळ आमचे जिणेचो, आमच्या भुरग्यांच्या फुडाराचो विशय आसा. ताका लागून आमी वैयक्तीक पावण्यारूय ताचो हुस्को करूंक जाय. म्हजी तुमकां विनंती आसा की ह्या पर्यावरण दिसाचे निमित्त साधून कांय रोपटी मुजरत लायात आनी सैमाचे राखणे खातीर असो संकल्प करात की जाका लागून सैमा वांगडा तुमचो दर एक दीस इश्टागतीचें नातें जोडटलो. हय, कालोर वाडटा, ताका लागून पक्ष्यांक खातीर उदकाची तजवीज करपाक विसरूं नाकात. इश्टानो, आमकां सगळ्यांक याद दवरची पडटली की इतले कठीण तपस्ये उपरांत, इतल्या आडमेळ्या उपरांत देशान जे तरेन परिस्थिती हाताळ्ळ्या ती इबाडोवंक दिवं नाकात. ही लढाय आमकां दुबळी करपाची ना. आमी घाळ रावप, सादूरताय सोडून दिवप हो संकल्प न्हय. कोरोना आडची लढाय अजूनय गंभीर आसा. तुमकां तुमच्या कुटुंबाक कोरोना पासून गंभीर धोको आसा. आमकां दर एका मनशाची जीण वाटावपाची आसा. ताका लागून 2 मिटराचें अंतर, तोंडार मास्क, हात धुवप ह्या सगळ्या गजालींक असोच पाळो दीत रावात जो तुमी आयज मेरेन दीत आयल्यात. म्हाका पुराय विश्वास आसा की तुमी तुमचे खातीर, तुमच्या लागींच्या मनशांक खातीर, तुमच्या देशा खातीर ही सादूरताय बाळगितले. ह्या विश्वासा वांगडा तुमचे निरोगी भलायके खातीर म्हज्यो तुमकां मना काळजासावन शुभेच्छा. फुडल्या म्हयन्यांत परतून एक फावट मन की बात कितल्याशाच नव्या विशयां वांगडा करुया. देव बरें करूं.